Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन पळितशिल्या सक्कडमगेल आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आयचे कार्यक्रम अंतू तुम्ही श्री राम मंदिर ಹೊನ್ನಾವರ मळारी उत्तर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट अंतश्चे श्री राम मंदिर ಹೊನ್ನಾವರ ह्या तुम्ही पळयतसती थंय रामनवमी उत्सव पल्लकी उत्सव आजी तुमका ह्या कार्यक्रम मुख्यन पळोवच्याक मेळटा. कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, कृष्ण हरि, जय जय राम 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 कृष्ण हरि, जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय
कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण Jai Ram
मंदिर स्वामी महाराज की श्री मंदिर स्वामी महाराज की श्री गोविंदास पाई एदोलताय तुम्ही होन्नावराचे श्रीराम मंदिर पळयले. आत्ता एक सान विराम घेऊया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. नाम ध्यान तेची कथन राम नाम ध्यान तेची कथन भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू दावनू येता कृपाळू राम नाम ध्यान तेची कथन राम नाम ध्यान तेची कथन संत म्हणताती हे नाम मधुर संत म्हणताती हे नाम मधुर संत म्हणताती हे नाम मधुर उच्चारू सुलभ म्हणू कहे नाम उच्चारू सुलभ म्हणू कहे नाम राम नाम ध्यान तेची कथन भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू भक्ती ना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू दावनू येता कृपाळू राम नाम ध्यान तेची कथन राम नाम ध्यान तेची कथन भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम भजन करा तुम्ही सदा चरण स्मरण करत वेदिकेरी व्यासपीठारे विराजमान जावन सिद्धसले परम पूज्य विद्याधीश स्वाम्याक चरण वंदन करून तांगेले अनुमती घेवन आयचो कार्यक्रम प्रारंभ करता आसा. देवाले अनुग्रह आसले मात्र खंयचे कार्यक्रम साफल्य पावता म्हणले वाक्या प्रमाणे आजी देवता प्रार्थना वेदघोषान हो कार्यक्रम प्रारंभ करता म्हणून हांव अर्चकांना विनंती करत असतो. भद्रं कर्णे विश्वमयाम देवा भद्रं पश्येमाशबलियजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वां सहस्रनो विर्व्याशेम देवहि संयदायोः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभयन्नस्तु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नामो विद्युत परिमानु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सुयोग म्हणचे की योगानुयोग म्हणचे की
कसं म्हणून आमकां कळत ना कित्याक म्हळ्यार सोम्याले शाखा मठ जेवण आशिल्लें जाल्यार मल्ल्यारा मठाचे रथोत्सवाक जबाबदारी परंपरे स्वाम्यान 10 जाणांक दिवन देवाक सेवा करता आसतना एक अवकाश सर्व समाज बांधवांक प्राप्त केल्लो जाल्यार हे पंथा देवाक सेवे बरशी परमपूज्य गुरुवाराले सानिध्य आमकां मेळत आसा हे प्रथमांतून प्रथम अशें हांव असले एक सुयोग दिवंक आसले परमपूज्य विद्याधिराज स्वामील्या चरणांतू तुमच्या सर्व लोकां वतीन अत्यंत भक्तीपूर्वक अभिवंदना समर्पण करत आसा जाल्यार कसं आमगेलें तें सौभाग्य की देवालय एक अनुग्रह की देवीची की आमकां कसो एक व्हड सुयोग मेळ्ळा जाल्यार हे सुयोग मेळ्ळो आमी कसं कारण न्ही हाका आमगेले म्हालगड्यान केल्ले कशें की पूर्व जन्माचे प्रत्येक म्हालगड्यान केलें तसलें एका देवालय गुरुले सेवेच फल म्हणून एका सांगा कित्याक म्हळ्यार स्वामेल भेटेक तूं वृंदावना भेट ही मुख्य कारण जावन आसा साधारण 335 वर्सां मागशीचे आमगेले 8वे स्वामी श्री रघुचंद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावन तशी 10वे स्वामी वृंदावनाक आसा तशी काशी मठात 9वे स्वामी वृंदावनाक आसा तशें हांव असले एक पयलीं ते पळयलें आमकां एक म्हालगड्याली भक्ती कशी आशिल्ली म्हणलें दिसून येता तशें हेचे वेळार हांव दुसरे जावन आमच्या सर्व म्हालगड्याक आमच्या सर्व लोकां वतीन स्मरण करत आसा
अत्यंत सुंदर स्वागत गीते. तशीच दुसरेचे परमपूज्य स्वाम्यान म्हणल्यार भंगार दोरीगे भंगार सिगले म्हणताने तशें आज प्रथम जावन स्वाम्याला त्यांना फलन सुद्धा होन्नावर लोकांक मेळत आसा. आज हांगा वेदिकेर आशिल्ले लोकांक मेळटले. आतां उरिल्ल्या दिवसांत बाग लोकांक बी वेंकटरमण देवस्थाना कडेन म्हळ्यार मठा कडेन मेळची आमी वेवस्था केली आसा. तिसरेचे परमपूज्य स्वाम्यांना सन्यासी ज्ञाना फुडें रथोत्सव भाग घेवचे हे होन्नावराचो प्रथम. देव रथार उडल पळोवचे म्हणून भाग्य म्हणटाची ताची बरशी आमगे स्वाम्याक दर्शन भाग्य तेरा उर्जा आमकां मेळटले हे बी आमकां होन्नावराचें फुडें दवरपाचें. हे सर्व विचार केले रे हे आमगेले देवा खेळ म्हणटा पळय तशी देवालय अनुग्रह रामचंद्रालय आनी ते वेंकटरमण अनुग्रह म्हणून लेखता. आनी अनेक देवाचे नमस्कार करून आयले परमपूज्य स्वाम्यांक भक्तीपूर्वक स्वागत करता म्हणून सांगून आमगे अध्यक्ष श्री रघुनाथ प्रभू हांगेले विनंती करत आसा. श्री रामचंद्र वेंकटरमणाका नमस्कार करून अशी ती व्यासपीठार बशिल्ल्या विद्यार्थी नमस्कार करून एक दोन उतरां उलयता. विशय म्हळ्यार आज हांगा आयिल्ले लोक पळयले हांगे समाजात ऑलमोस्ट म्हळ्यार मुखाल अंश लोक आज हांगा आयले म्हणून हांव लेखता. हाजें कारण कशें की म्हळ्यार विद्यार्थी जो उत्तर आसा तें आयकुचे बदल लोक हांगा आयले. आतां एक म्हळ्यार आमगेले विद्याधीराज स्वामी हांव मुंबयतून फेब्रुवारी 4 तारखेक एक लग्न कार्यक्रमाक गेल्लो. तेन्ना रात्री 9 घंटे शीत उलयत बशिनो चटकने विद्याधीराज स्वाम्यालो फोन आयलो. फोन रघुनाथ फोन आयलो की फेब्रुवारी पूर्वी खुशी खबर सांग तुमकां कसन स्वामी म्हण. हांव म्हळ्यार स्वाम्याला फोन म्हण की एकदम गडबडलो तरी पूण उलयलो म्हणा. तेन्ना आनीक आमी ह्या वर्स शिश्यांक तुमगेले होनावर तेरापी टोका म्हूण केल्यार तेन्ना म्हाका आश्चर्य जाल्यार विद्यार्थी थंय सांगता म्हणल्यार तर हांवें चटकने अशें सांगलें स्वामी तुमी तीर्थ थंय आसतना तुमी स्वाम्याक होनावर दितात म्हळ्यार कितें म्हूण अशें विचारलें. आनी तें म्हणालें म्हळ्यार 2 वर्स आमगेले हांगा आसात शिकत आसात आनी तांकां पुरो आमगेले तेरा माहिती आसा आनी तुमगेले होनावर तीर्थ तुमी कशी करताची कसं रितीन कशी हें करताची म्हणून पळोवन मी कधी तांकां मुद्दम व्यवहार करता आमी आनी तांकां तुमी आदरपूर्वक चंद्रितीन वेवस्था करून चंद्रितीन करून तांकां आपयटून दिवपा म्हणून स्वाम्यान आज्ञा. आज तुम्ही होन्नावराचे श्री राम मंदिर पळयले. थंय चल्लेले रामनवमी उत्सव आमी तुमकां दाखोवचे प्रयत्न केला. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार. देवगिरी टी presents देवदर्शन.